प्रुडंटान उदका पुरवण आनी स्ट्रीट लायट नाशिल्ल्या मलपण 70च्या धनगरवाडा आनी हरिजन वाड्याचेर रिपोर्ट केल्लो। ह्या गांवच्या लोकांक पिवंक उदक नाशिल्ल्यान लोक सध्या पारंपारीक दुधाच्या धंद्याचेर उदक सोडपाक पावल्या। गांवांत उदक पाणी नाशिल्ल्यान लोक दावी सोडून घालतात। मनशांक उदक ना, गोरवांक खंयचें। ही परिस्थिती प्रुडंटान एक्सपोज केली आनी 24 वरां भितर थंय उदकाचें पंपिंग कित्याक जायना तें पळोवंक PWDचे ऑफिसर पावले। थंय वचून आयले उपरांत आतां AE उलयता तें हें। मदीं जेन्ना आमी मलपण उदक घेता म्हणजे 3 कडेन आमकां पंपिंग करचें पडटा, कोतोड्डे, शेळपे आनी गांवांनी। केन्ना केन्ना लायटी जाता किंवा पंपाचे प्रॉब्लेम तेन्ना फाटीफुटी जाता। पण जेन्ना तेन्ना अशें प्रॉब्लेम आसता तेन्ना आमकां रिपोर्ट करता, आमी इमिडिएटली तांकां टँकर बी धाडून दिता। पण ह्या फावट आमकां कोणूय कांय सांगूंक ना। तरी पूण आमी आतां आज वचून चेक केल्या, सगळ्यांक व्यवस्थीत उदक आसा, पीपल ऑल्सो हॅपी। धंदरवाडाक अशें फाटल्या 1-2 दिसांक तांकां कमी प्रेशरान उदक आनी कमी मेळटालें। ताका लागून उदक तर व्यवस्थीत आसा। मदीं केन्ना केन्ना लायटीचे प्रॉब्लेम जाले, पंपाचे प्रॉब्लेम जाले जाल्यार तांकां हे जाता, फाटीफुटी जाता। पण तेंच्यानी आमकां हे केलें जाता, आमी इमिडिएटली तांकां टँकर बी धाडटा। पण हे फावट आमकां कोणी कांय रिपोर्ट करूंक ना। आनी 1-2 दीस ताका उदक कमी आसलें, कित्याक आमचे हांगा प्रॉब्लेम आसले पंपाक, गव्हाणे पंपार प्रॉब्लेम आसले, शेळपे प्रॉब्लेम आसले। पण तेणी आमकां कोणी केल्लें आसता आमी तांकां टँकर बी धाडटाले। आणि हरिजनवाडा म्हणटा तुमी तेंचे पर्सनल बाय आसा, तेंची पर्सनल बाय आसा आनी कोणाचें कनेक्शन ना इंडिविज्युअल। फक्त 2 पब्लीक टॅप चल्ल्या, त्याच्या वयल्यान ते उदक घेता आनी उदक व्यवस्थीत आसा। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।